अरे यार म्हाका वळखना रे तू. फाल्यां आमी फोंड्या वचपाची आसा. खूप एक्सायटेड आसा. गिफ्ट पॅक केले आमी. दाखय गे भायरसूनच दाखय. और तेका घरा कडेन येता पळय धांवता पळय कशें. कॅमेरा हातीन घेवपाक सारकी अशी हालतूच नासली म्हाजी. आमच्या नेबरांची आसा. काका गेले माजर आसा बी. म्हटल्यार काल रातच्यानूच म्हाजी तकली इतली दुखताली. तिका पटले ती हाडटा. हे गाइस, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरे आसतले आनी सगळी बरे आसपाक जाय. आमी बी बरी आसा. आणि आयचो व्हिडिओ ने भरपूर असो लेट स्टार्ट केलो. सकाळच्यान काय शूट करूंक ना. आता म्हटले व्हिडिओ स्टार्ट करूया. आणि सकाळच्यान व्हिडिओ करूकूच ना कारण कॅमेरा हातीन घेवपाक सारकी अशी हालतूच नासली म्हाजी. कारण आतां बीन फेस पळय एकदम डल आसा, ऑयली आसा सामको. कारण सकाळच्यान म्हटल्यार काल रातच्यानूच म्हाजी तकली इतली दुखताली. म्हटल्यार वताक तुम्ही पळयलेत आसतले आमी बिचोले बीन गेल्ली. त्याच्या मागीर इतले कंटिन्युअसली वताक बीन रावले. सो वताक रावले ना का म्हाजी तकली सामकी दुखपाक स्टार्ट जाता. सो सकाळच्यान तितूनच असले तकली सामकी दुखताली. सो केस सुद्दां म्हणजे पळयात कितली ऑयली अशें आसा. सो धुवपाक जाय ते. तेच्या भायर फेस सुद्दां म्हाजो इतलो डल असो दिसता ना. सो आतां व्हिडिओ स्टार्ट केला. सांजची 5 जाल्ली आसा. आणि सांजच्या टायमार म्हटल्यार भरपूर अशी गडबड आसता. आणि त्याच्या भायर आयज आमकां व्हडली गडबड आसा. ती म्हटल्यार सामके गडबडीन अशें आसा आमी. कारण फाल्यां आमकां मावशेगेर सुद्दां वचूंक जाय. फाल्यां आमी फोंड्या वचपाची आसा. खूब एक्सायटेड आसा हांव मावशेगेर वचूंक. तर फाल्यां आमी व्हडल्या मावशेगेर म्हाज्या वचपाची आसा. व्हडल्या मावशेचो म्हाज्या बड्डे आसा फाल्यां. सो तेजी गडबड सुद्दां चालू आसा. म्हटल्यार नाही प्रिपेरेशन चालूच आसा सामकी. लायक ड्रेस बीन ऑलरेडी हांवें प्लॅन करून दवरला. पयलींच म्हाजो 2-3 दीस पयलींच खंय वचपाचें हांव म्हटल्यार ड्रेस बीन हांव काडूनच दवरता. कारण पळोवपाक जाय फिटींग बीन कसो कितें जाता ते पयलीं हांव चॅक करता. म्हटल्यार ऑन द स्पॉट काडून गेल्यार मागीर एकदां अशें जाता की म्हाजो ड्रेसूच फीट जायना, लूज जाता अशें बीन जाता. तेका लागून ते 2-3 दीस पयलीं ड्रेस बीन काडून दवरलेलो. आनी आतां गिफ्ट बीन पॅक करूंक जाय. आनी तेच बरोबर घराची गडबड, घराचें काम चालू आहा खबर आहा तुमकां. ती बीन गडबड सामकी चालूच आसता सामकी. सो भितरल्या भितर तें एक काम. आनी तेज्या भायर म्हाका म्हाजे नेल्स सुद्दां करूंक जाय. हे पळय एकदम बुरशे जाल्ले आसा. सो ते बीन हांव करतलें. म्हटल्यार रातचें अशें करतलें तें प्रॉपर. सो अशे तरेन ते बीन म्हाका करूंक जाय. सो ही धांवपळ. आनी तेज्या भायर केंस पळया केंसाची हालत सामकी ऑयलिंग केल्ली. म्हटल्यार केंसांक तेल घातलें धपधपीत सामकें चिपचिपीत आसा म्हणजे. आनी हांगसर मम्मी घालता माजरांक जेवण सामकी. सगळी शाळा भरलेली आहा सांजच्या टायमार. सगळी शाळा भरता आमच्या हांगसर. सो पळयात कशी खातात सगळीं जाणां. तुमी म्हणटली इतली माजरां काय म्हणून तुमगेर. तर इतली माजरां ना, थोडी नेबरांची आसा, थोडी काका गेली आसा. सो अशा तरेन सगळीं सांजच्या टायमार आमगेर येतात, जेवतात आनी आपापल्या घरा वयतात. सो सांजच्या टायमार म्हटल्यार ना उजो घालप आसता. हांगसर सारन मारूंक जाय, थंय सारन मारूंक जाय. ही गडबड सामकी. आनी मम्मी चाव घेवन आतां घरा कडेन वयतली. तांकां दिवपाक काम चालू आसा तें. सो हांगसर कपडे बीन सुकत घातले. ते काडूंक जाय म्हाका आतां अशा तरेन. आनी बॉडी इतली म्हाजी पेन जाता ना. इवन आवाज सुद्दां म्हाजो सुटना. आयज म्हाजो आवाज सुद्दां लो आसतलो सामको. आवाज सुद्दां असो खणखणीत सुटना म्हाजो. तर चला म्हणटा तशें दाखयता पळया तांकां कशी खातात ती सगळीं. आनी अशी शाळा कोणाकोणागेर भरता एक कमेंट करून सांगा ना. आवाज येता आसतलो ना तुमकां, मातसो अवॉयड करा. सांजच्या टायमार आमगेर पळयात सामकें स्कूल भरता. हे पळयात शाळा भरता माजरांची. सगळीं माजरां नाही सांजच्या टायमार अशी येतात खावपाक बी. आनी पळयात ही तांकां खावपाक घालता. आतां तुमी म्हणटली इतकी माजरां काय म्हणून. तर इतकी माजरां म्हटल्यार आमचे नेबरांची आसा. काका गेले माजर आसा भितर. सो अशा तरेन थोडी आमची आसा. ही आसा नेबराचे, मागीर ते आसा नेबराचे. अशा तरेन ही सगळीं माजरां आसात. आनी थोडी आमची आसात. सो ही पळयात आमची सान म्हटल्यार नाय, हो टायम म्हटल्यार नाय तांकां खावपाक घालपाचो. कितें कितें घालता मम्मी हांगसर. ही पळयात तेंचें चालू आसा खावप. जेवण घातलें मगे तांकां. तुजे बरोबर येता ते पळय. और ताका घरा कडेन येता पळय धांवता पळय कशें. तर मम्मी ती पळयात गेली. तांकां जेवण बीन घातलें आनी घरा कडेन गेली आतां चाव दिवपाक.
आनी हांकां पळयात कशी पळयता जाणा मम्मी सामकी ती वचोंक ना तिचे बरोबर पूण तांकां पळयता सामकी ही पळयात. सो म्हाका हांगसर कपडे सुकत घातल्या ते काडूंक जाय आतां. सो मम्मी काडूंक सोदताली तिका म्हटलें तूं वचोन यो हांव काडटा. सो थोडे आसा सकाळी काडले तिणी थोडे हे आसले ते सुकोंक नासले सो ते काडटा आतां. कितें करता तुमी हांगा रे? हय गे गे मम्मी गेली गे गे बेगीन गे आं गे. खान जेवन सामकी गोड जाल्या पळयात ती पळयात खेळटात थंय. सो मम्मी तांकां खावपाक घातले ना ते खान बीन सामकी ते आतां एन्जॉय करतात सामकी खेळपाक. सो हांवें कपडे सुकत घातलेले ते काडले आनी हांगसर बसला. बॅकग्रावंड तुमकां बुरसो दिसता आसतलो सो प्लीज अवॉयड करा कारण सामान आसा ते भरपूरशे आनी आंगणानूच बसला हांव हांगसर म्हटल्यार हेच्या फुडें कुळागर आसा थंय बसला. सो कसलें म्हजें तोंड दिसता आयज जाणा सामकें वीट. तर आतां उजो घालपाक जाय न्हांवपाक उदक तापोवपाक जाय कारण मम्मी थंय गेल्या थंयसून येता म्हणसर तिका हें जाता म्हटलें 2 मिनटाची वाट आसा. हांगसून आमचें घर दिसता ह्या आंगणानसून आमचें घर दिसता आनी आयज म्हाजो आवाज येता की ना तुमकां कांय खबर ना कारण ती एनर्जी ना म्हाजे कडेन उलोवपाक सामकी. म्हटल्यार राती तर सामकें अशें राती हांव न्हिदलां पळयात ते म्हाका हो व्हिडिओ मागीर येतलो हेज्या पयलीं म्हाका दिसता व्हिडिओ न्हू अनबॉक्सिंग तो व्हिडिओ येतलो. राती हांव न्हिदलां पळयात म्हाका खबरूच ना हांव केन्ना न्हिदलें कितें न्हिदलें. जेवलें मातशें जेवलें मेडिसीन घेतलें आनी हांवें न्हिदोवन दिलें कारण म्हाजे कडेन अजिबात जायना जालें राती. बॅक पेन बीन जावपाक लागलो एकदम हेडेक जातालें इतलें डेंजरस जाणा सगळे कडेन विक्स लायलां हांवें सगळें आनी न्हिदोवन दिलें सामकें. आतां मातशें सांजचें बरें दिसता ताका लागून व्हिडिओ केलो हांवें. आनी व्हिडिओ जर करूंक ना एक दीस गॅप पडटा मागीर तुमीच म्हाका वॉट्सॅप करून विचारता सुबी आयज व्हिडिओ कित्याक घालूंक ना आमी मिस करता म्हण. सो हांगसर बसला आतां उजो घालतालें आनी हांवूय आतां घरा कडेन मातशें वचून येतालें. सो पळोवंक जाय म्हाका घरा कडेन कशें कितें काम चालू आहा तें कारण फाल्यां तर आमी फोंड्या वयतलीं मावशेगेर फाल्यां सांजची नासतली. सो ताका लागून आनी तांकां पळयात कुस्ती खेळटात सामकी. कपडे हाडले आनी हांगसरूच दवरले घरान वचोंक ना आतां वयतले घरान तेन्ना घेवन वयतले. ही पळयात कुस्ती खेळटा पळयात कशी मस्ती मारले तांकां मस्ती सामकी. तर चला उजो घालया टायम पळयता पयलीं आनी न्हाता आमी लेट सामकी. गरमी जावपाक लागली आं भरपूर गरमी जाता हांगसर आनी आवाज बीन येता आसतलो तुमकां अवॉयड करात आं. तर चला उजो घालता. तर हांगसर हांवें न्हू चुलीचेर म्हटलें उदक तापोवन घेवया ताका लागून चुली पोंदा उजो घालून घेवया म्हटलें आनी हांव आजुनूय म्हणटा तशें चुली वयलें उदक जें आसा तें न्हाता कारण म्हाका गॅसी वयलें उदक तितलें अशें न्हालें कशें दिसना ताका लागून आजुनूय म्हणटा तशें म्हाका लायक आसा तें म्हटल्यार चुली वयलें उदक तेंय बीन न्हांवपाक एमर्जन्सी गरज पडत जाल्यारूच हांव म्हणटा तशें गॅसी वयलें उदक न्हाता कारण गॅसी वयलें उदक तितलें म्हणटा तशें गरम अशें नासता जितलें चुली वयलें आसता. आनी सपोज बॉडी पेन बीन जायत नाय जाल्यार चुली वयलें उदक जें आसा तें एकदम बेस्ट म्हणटात तशें. तेज्या मागीर हांगसर मातशें हांवें पासय मारली म्हटल्यार डेलीचो म्हाजो रुटीन आसा म्हाजो ओन टायम जो आसता तो हांव हांगसर एन्जॉय करता. म्हाका लागून मातसो तरी टायम हांव असो घेता म्हटल्यार एकलें बसून जें कितें आसा मायंडान तें हांगसर म्हणटा तशें जें कितें करपाक जाय कशें करपाक जाय हें सगळें म्हणटा तशें म्हाज्या मायंडान चालू आसता. तेच बरोबर व्हिडिओ जर अपलोडींग करपाक जाय जाल्यार सुद्दां हांगसर हांव बसता. म्हटल्यार सांगपाक गेल्यार म्हाजो मातसो ओन टायम म्हाका घेवपाची संवय आसा म्हटल्यार म्हाजो ओन टायम जो आसा तो हांव एकलें बसून असो एन्जॉय करता म्हटल्यार मायंड जो आसा तो म्हाजो शांत दवरता
आणि सदांच आमी मोबाईल यूज करता, सदांच म्हणटा तशी आमची लायफस्टायल बिजी आसता भरपूर. सो तेतूनसून इल्लोसो तरी टायम नाय आमी आपल्याक लागून म्हणटा तसो एन्जॉय करपाकूच जाय. आपूण म्हणटा तशें ओन टायम जो आसा तो घेवपाकूच जाय. म्हटल्यार मायंड जो आसा तो आमचो बरो रिलॅक्स जाता आनी बरें बी दिसता. तेका लागून रिलॅक्स जावपाक लागून म्हाजो ओन टायम तर हांव डेली असो घेतातूच. म्हटल्यार स्पेशली सांजच्या टायमार म्हाजो बसप आसता हांगसर. हांव बसता, एकलेंच बसता आनी जाता तितलें पॉसिबल जाता तितलें ट्राय करता की मोबायल मातसो सांजच्या टायमार अवॉयड करप. बट शूटिंग बीन करप आसता म्हटल्यार शूट करप आसता, सो मोबायल हो यूज करचोच पडटा. बाकी हांव ट्राय तर म्हजी बेस्ट करता. आड्डो नाका तर बस रे थंयसर, आड्डो नाका. पळयात म्हाका वाज हाडटा हांगसर पळयात. पळयात आड्डता सामको. बस चल, आड्डो नाका थंय. तर गायज उजो बीन घातला हांवें, थोडेशे वासय सुद्दां मारली थंय हांवें. सांजच्या टायमार मातशें म्हाजो ओन टायम हांव घेता आनी थंय सांजच्या टायमार बसता. बरें दिसता थंय बसपाक सांजच्या टायमार. पक्ष्यांचो तो आवाज बीन आयकूंक मजा येता. आतांय बीन पक्ष्यांचो आवाज येतात आसतलो. सो मातसो वगत बसलें, मेन म्हटल्यार उजो घालून घेतलो. आरे राव रे हांगसर पळय मातसो एका खेळयलो न्हू थंय. आतां येयला म्हाका वाज हाडपाक येयला, पांया कडेन आसा पळय. तर आतां हांव घरा कडेन वयतलें. घरा कडलें मातशें जें कितें काम आसा तें पळयतलें, कारण फाल्यां परत कितें जातलें तुमकां सांगलां हांवें, फाल्यां आमी नासतलीं. सो तेजे पयलीं आयज सगळें पळोवंक जाय, सांगोंक जाय कशें कितें तें. तर अशें तरेन आसा. तर आतां घरान वयतलें, कपडे जे सुकत घातलेले ते काडले, ते घरान दवरतले आनी तेच्या मागीर घरा कडेन वचून येतलें. सो चला मागीर मेळटा तुमकां. घरा कडेन वचून बीन येता मातशें आनी मागीर मेळटा. कितलो काळोख जालो पळयात आनी आजुनूय आमी घरात कडेन आसली. आतां वयता ही पळयात, बरो काळोख जालो. हांगसर सारन बीन मारपाची उरली ही पळयात. आतां मारतली मम्मी. म्हटल्यार जस्ट घरा कडेन येयले आमी, आमच्या घरा कडेन आसली ही पळयात आनी कसलो काळोख जाला पळयात. आतां कितलो मेरेन रावतले कितें. तर गाइस आमी घरा कडेन येयली. ये मैं हूँ, ये हमारा डॉगी है, देखो डॉगी. तांबडी चल आतां जेवपाक. दीसभर हांगा थंय फिरोन येता आनी आतां बाबडो कसो बसला. तर जस्ट नाव आमी घरा कडेन येयली. आतां च्या बीन पिवपाक जाय. अजुनूय आमच्या घरा कडेन काम चालूच आसा म्हणटा तशें. टायम सांगपाक गेल्यार नाय 7 बीन जाले आसतली. फाल्यां आमचें मेन अशें काम आसा कितें तरी, सांगूं शकना, अदरवायज सांगता आसलें. विचित्रच ती आमची माजरां विचित्रच आसा सामकी. सो फाल्यां एक मेन काम आसा, तेका लागून ते रातभर म्हटल्यार 9:30-10 जायसर अशें रावतात. जे काम करपाचें आसा तें करतात आनी वयतात. आनी फाल्यां गडबड आसतली, आमी बीन घरा कडेन नासतली. सो अशे तरेन आसा. तर च्या बीन पिवंक जाय. हॅरीचो आवाज आयका. आनी आरे तूं चल मरे आतां. तूं कोणाक रावला रे हांगसर. चल मरे आतां. तर चला च्या बीन घेवया, फ्रेश जावया. म्हाका केस सारके म्हणटा तशे धुवपाक जाय, खूब तेल आसा तेका लागून. आनी मेन म्हटल्यार म्हाका नेल्स करपाक जाय म्हाजे. आनी बाकीचे जे कितें आसा न्हय, ड्रेस बीन तो म्हाजो सारको करून दवरूंक जाय. फाल्यां गडबड जातली. फाल्यां घरा कडेन नाचता, हांगसर हे करता ते करता, ही रेडी करता, तयारी करता, म्हटल्यार सगळी गडबड. सो तेका लागून तर चला घरान या आनी चाव करुया आनी चाव पिवया. 2000 years later. वचून येयली तू. आसात मगे ते अजून जावंक ना अजून. तर गायज आमी च्या बीन पिली आनी ब्लॉग म्हणटा तसो कंटिन्यू करूंकूच ना, कंटिन्यू करूंक गावच ना, कारण घरा कडेन वच, घरा कडसून हांगा यो, हांगसून परत घरा कडेन वच अशें चालू आसा. कारण फाल्यां मेन म्हटल्यार व्हडलें एक काम आसा आमचें, तेका लागून. सो तेका लागून धांवपळ जाता सगळी आनी म्हटल्यार घराचें कामां. सो तेका लागून आत्तां जस्ट मम्मी घरा कडेन गेली, परत आतां येयली, च्या बीन पिली आनी परत म्हणटा तशी वचून येयली घरा कडेन आनी आतां परत वयतली. सो अशें आसा. आनी त्याच बरोबर अजून कांय तयारी करूंक ना, अजून न्हावंक ना, कांय ना, कांयच ना. मम्मी न्हावपाची आसा, हांव न्हावपाचें आसा आनी टायम नाय, 9 कितें तरी जाल्या आनी घरा कडेन अजुनूय घराचें काम चालूच आसा. सो
आय थिंक सो आयज ते लेट वयतले कारण काम आसा भरपूर ताका लागून. सो अशें आसा, पळोवया आतां कशें कितें जाता तें. आनी फाल्यां आमकां 3 म्हटल्यार भायर सरूंक जाय. सो सकाळीं परत बिजी उरतली आमी घरा कडेन. बिजी डे आयज. आनी हेच्या फुडें हांव न्हातलें, केंस धुतलें आनी केंस ओले उरले ना का तकली सामकी जड जाता म्हाजी. सो ताका लागून फाल्यां परत ट्रॅवल करूंक जाय न्हू, ओले उरपाक जायना केंस. म्हाजे रोखडे सुकता बट आतां हांव केंस धुतलें बी. अजून कांय तयारी करूंक ना, कसलीच तयारी करूंक ना. फाल्यां तर टायमूच नासतलो. आतांच कितें तरी केलें जालें सगळें. ड्रेस बीन काडून दवरला वदळूच हांवें, बट बाकीचें रेडी करूंक जाय न्हू. आनी आतां संजय सुद्दां येतलो कारण म्हाका थोडेंशें कितें जाय आसलें तें घेवन येतलो तो. पळोवया आतां कशें कितें तें. आतां परत आसली तशी घरा वयतली. आनी आजून नेल्स सुद्दां म्हाका नेल्स बीन करपाक ना. दाखयता तुमकां. नेल्स करपाक ना, म्हाका बरो टायम वयता. स्पेशली अशें करपाक नाय, हे पळय अशें करपाक नाय, बरो टायम वयता सामको, हे पळय. सो हे करता म्हणसो म्हाका दिसता 1.5 वर वयता. बरें 1.5 वर मायस वयता सामको हे कर तें कर. सो तो पळोवया. पयलीं न्हातले तेच्या मागीर करूंक बसतले. न्हावच्या पयलीं पॉसिबल ना. न्हावच्या पयलीं जर नेल्स करीत जाल्यार सामकें पिड्ड्यार जातले ते. सो न्हातले बीन करतले बीन आनी मागीर फुडली तयारी करतले. आयजूच सगळ्या तयारी करून दवरतले. आनी भायरूच आंगणान बसला, काळोख जाला सामको. पळय दाखयता, पळयात काळोख आसा सामको. आनी त्याच बरोबर ती जी लायट दिसता ना, ही पळयात ही आसा ना, ती आमच्या घरा कडल्या खांब्या वयली लायट. आनी हांगसर लायट पडटा ती आमच्या घरा कडली लायट. आनी काळोख पळयात भायर, कारण घरा कडेन काम चालू आसा ताका लागून लायटी बीन चालू आसा. म्हटल्यार हे आसा न्हू, हे जे आसा तेच्या फुडलें आमचें घर. म्हटल्यार ती बांय पळयात. बांय कडेन तुमकां खबरूच आसतलें, ती पळयात आमची पोरसांतली टाकी दिसता, उदकाची टाकी ही पळयात. सो तुमकां कळत आसतलें आमचें घर कशें कितें आसा तें, हें पळयात. सो मम्मी न्हय बिजी आसा, ती कितें तरी करता आनी तिका न्हय माजरां वाजडटा सामकी, तिचे बरोबर अशी वयतात. सो पळोवया आतां केन्ना तयारी करूंक गावता ती. आतां म्हणटा तशें फ्रेश जावन सोमतेच लागपाक जाय. मम्मी मदींशी अशें जाता की च्या बीन दिवचें पडटा, ताका लागून मम्मी बिजी उरता. सो गडबडीन अशी च्या पिली आमी. आनी केंसांची हालत पळय आतां तरी मातशें म्हाका बरें दिसता ना, वदर ती खूबच तकली म्हजी दुखताली. पळोवया आतां रेडी जातले म्हटल्यार फ्रेश जातले. तेच्या फुडली तयारी. आनी फेस पळय कितलो डल दिसता म्हाजो आयज ना, भरपूर असो ऑयली बीन आसा. अरे जेवकूच ना मरे तूं. एकाने जेवण घातलेलें, खंय रे गेलो तो? ए मस्ते जेव मरे आतां. जेवण घातलें, जेवंक ना मगे तो. अजिबात जेवंक ना तो. जेवण घातलेलें ताका अजिबात तशें सांडला तेणी. तेजें तशेंच आसा. ताका सांडून जर दुसऱ्यांक घालीत न्हय माजरांक बी जाल्यार तो सामको जळटा, जेलस जाता. जेलसी आसा तेजे भितर ना, जळटा कितलो तो. ताका पयलीं घालपाक जाय मागीर दुसऱ्यांक. ताका आतां आवाज दिलो म्हटल्यार हॅरी हाडटा पळय. हें आयकपाचें आमी. कितें रे चल यो बेगीन जेव. येतले ते सकाळीं इतले बेगीन येतले ते. मागीर आमकां कितल्यांक वचची पडली सारकें. सकाळची प्लॅनिंग पळय स्टार्ट जाली आतांच. कारण फाल्यां आमचें काम करपाक बेगीन येवपाचें आसा तें 7:30. सो तूं लायतलें मगे मातशें लाय मागीर. आगे लाय गे. सो हांगसर आतां हें लायता, कितें बेसन लायता. चडशें अशेंच घरगुतीच म्हाजें हें आसता तोंडाक बीन लावपाचें. हांव अशें चड कॉस्मेटीक यूज करिना कारण म्हाका कितें जाता गे, एलर्जी जाता, म्हाका रिएक्शन जाता. सो ताका लागून बेसन लायता हांव. बेसन घरच्या घरा लावपाचें हें बरें न्हय. सो तयारी स्टार्ट जाली म्हाजी. आतां मम्मी साडी मम्मी केन्ना पळयतली ती सकाळीं न्हू. साडी ब्लावज पावकच ना. मम्मीचे ब्लावज अजून पावूंक ना. टेलरान धाडून दिले बट आमच्या पर्यंत पावता म्हणसर सकाळ जाता. आनी म्हाजो ड्रेस आतां हांव पळयतलें. सो एक्सायटेड हांव मावशेगेर वचूंक.
सो सगळ्याक लायतले मातशे पळय दवरतले आनी मागीर न्हावपाक वयतले. टायम तुमकां सांगू कितलो जाला तो. 10 जाली. केन्ना गे टायम जालो टायम केन्ना जालो कळोकूच ना. आयज तुका सिरियली चुकले. सो अशे तरेन लायतले आनी अशें कोण यूज करता घरच्या घरा सांगात म्हाका कमेंट करून. कॅमेरा बंद केला आनी लावपाक बसल्या कारण हांगसर न्हू आमचो ग्लास ना. थंय घरा कडेन ग्लास बीन लावपाक बरें आसलें. ग्लासा कडेन फुड्यान राव आनी लाय आपले. त्या परत हांगसर कॅमेरा कडेन बसया तुमचे बरोबर गजाली करया आनी हें बीन काम करया. केस पळया केसांची हालत. कपड्यांची घडी कोण करता करता गे सगळी गडबड गे. कपडे फोल्ड करूंक जाय हांगसर हाडून दवरला. बॅक कॅमेरा मम्मीची गजाली. बाय घडी कर कपडे घडी कर. तिका पटले ती हसता भितर हसता. घडी कर बाय घडी कर. तिका बेजार येता असले पळोवपाक भायर आनी हांव मेकअप करपाक बसलो. मम्मी हाय हॅलो कर मगे सगळें. चपाती मागीर करूंक वच पयलीं हाय हॅलो कर बेगिना. हाय तू दिसतीत ना हांगा यो पयले हिची गडबड. हा आता हाय कशी आसा तू. घट्ट आसा सध्या काम करून जाम जाल्लेलें आसा. फाल्यां मावशेचो बर्थडे न्हू. कोणा वयतली ती. कितल्या वर्सांनी म्हाका दिसता न्हू बरो टायम जाला. 4-5 वर्सांनी वयतली आमी आनी वचोंक ना तेजें कारण म्हटल्यार कितें वचोंक ना गे आमी. हॅरी बटाटा आसा तो बटाटे टोमॅटो बटाटे साणन न्हू तरी मम्मी वचून येताली. हांवें म्हाका दिसता यूट्यूब स्टार्ट केल्ल्याक हांव मातशें कितें वचूंकूच ना कारण म्हाका पॉसिबल जायना आनी आमच्या हांगसर मेन म्हटल्यार बसी ना. सो अप डावन करपाक प्रॉब्लेम जाता. चल काम आसा भितर. बाय 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 गुड नायट तुका. आतां न्हिदता काय कितें. अशी वर्सांनी वयता कारण मावशी म्हाजी घरा कडेन आसता. मावशी जॉबाक वयता. मावशे चेडूय घरा कडेन आसता कारण ते GMCन आसता कामां. सो तेका लागून ती सामकी बिजी आनी तेच्या भायर तेंचे बिजनस बी आसा म्हटल्यार शॉप बी आसा. सो सगळीं बिजी आसता. सो व्हडलो मावशेन बर्थडे प्लॅनिंग केला म्हटल्यार हॉलान आसतलो फार्मान आसतलो तो बर्थडे. सो अशे तरेन प्लॅनिंग तुमकां फाल्यां कळटलें आमी वचपाची आसा ती. तर चला हे जो अवतार आसा तो बरो मातसो धुता बी आनी फाल्यां वचपाक रेडी जाता. पळयात आतां हे बरें अशें हें करूंक जाय मातशें मसाज करूंक जाय अशें. तेंच्या रिक्षान पळय एपणी हॅरी तोंडूच पळयना म्हाजी कसले पाडो कसो. म्हजी ट्राय करता तोंडूच पळयना. तोंडाक पळयतात टर्न जाता सामको. सो आनी म्हणटलो हे आनी कितें जालां हेजें आनी कितें चालू आसा काय म्हणटलो तो. तोंडाकूच पळयना. परत एकदां ट्राय करता. हॅरी बनी अय बनी अरे आवूच तें अय अरे यार म्हाका वळखना रे तूं. अय ए आवूच मरे तें. अय पळय तरी तोंडाक पळय तरी. धड न्हू तूं. अरे म्हाका वळखना रे. पळय की तूं तोंडाक पळयतालें म्हाज्या. एक कानान एक मिरसांगची. अय म्हाका वळखना रे गोण्या. आवाजूय वळखना. वयर तरी मान वयर करून खंय पळयताले खंय तो. कसो पळयना. कॅमेराक नाका पळोवंक म्हाका पळय. गेलो कसो पळय बू म्हणटा तो. शेपडी आनी तो भायर कॅमेरा कडेन राव. कॅमेरा चालू आसा. गेलो
पळयात पळयत ना तोंडाक पळयत ना अवॉइड कर सुद्दां सामको तोंड पळयत ना सामको बेसन गेली तरी तर गायज कशी बशी एकदा तोंडाक बेसन लायल्ली नाही ती धुवून घेतली कारण संजय येता खंय म्हटल्यार घरा कडेन वचना अर्दे घेवन रावतलो सो आमी थंय वयतली म्हटल्यार तेणी कितें ते बिस्कीट बीन हॅरीची हाडल्या ती हाडपाक आनी खंय खंय बेसन आसतली कानांक बीन म्हाज्या हय उडय सो चला या 10 जाय दिली 10 जाय दिली खंय 10 जाली या न्हू पिड्ड्यार केले तेंचे ओकूच ना तो तर चला या बेसन आपल्या तोंडाक कशी कशी धुली तर चला या वचून येऊया जे कितें हाडला नाही ते घेऊन येऊया हे पळयात हांव चल गे आमी पळय संजय येयलो घरा कडेन येयना रे घरा कडेन येयना घरा कडेन येयना चल बाय बाय सी यू टुमारो हाय बाय कर मरे गुड नाईट चल बाय हां सोगत चल 2000 years later. तर काही हांव नाही जस्ट म्हणटा तशें न्हांवन बीन येयलें बरें फ्रेश जालें आनी इयरिंग्स बीन काडलेली आसा अजून कांय घालूंक ना आनी त्याच बरोबर ड्रेस बीन काडून दवरलो हलकोसो ड्रेस दाखयता हांव तुमकां म्हटल्यार नेक्स्ट विडियोन तुमकां प्रॉपर पळोवंक गावतलो ह्या विडियोन ना बट असो आसा म्हजो ड्रेस ही आसा दुपट्टा अशी दुपट्टा ही पळय मागीर तेज्या मागीर टॉप तुमकां बॅक सायडीन दाखयता सो असो आसा कलर ह्या कलरचो हांव ड्रेस घालतलें फाल्यां आनी कुर्ता जो आसा म्हणजे टॉप जो आसा तो फाल्यां प्रॉपर पळोवंक गावतलो तुमकां आनी तेज्या मागीर म्हणटा तशें हे पळय ही आहा तेजी पॅन्ट सो अशा तरेन म्हाजो फाल्यांचो ड्रेसअप आसतलो हांवें रेडी करून दवरलो न्हांवन बीन येयलें फ्रेश जालें मम्मी अजून फ्रेश सांगना आतां जातली आनी टायम सांगपाक गेलें न्हू टायम पळोवया कितलो जाला तो 10:30 जाली सारकी दाखयता तुमकां सो ही पॅन प्रॉपर न्हय 10:30 जाल्ली आसा पॅन सो आतां जेवतली बीन सकाळी आसले तशें बेगिना उठोवंक जाय आनी आयज हांवें चड कांय शूट करूंक ना इतलेंच शूट केलें आतां म्हाका खरें सांगता आतां फ्रेश जाल्या उपरांत बरें दिसता म्हटल्यार सकाळी तर सामकें आनी काल तर सामकें हें आसलें हालत म्हणटा तशी तकली इतली म्हणजे दुखताली बी सो आनी त्याच बरोबर म्हणटा तशें फाल्यांची सगळी तयारी करूंक जाय बेगिना उठोवंक जाय मम्मीची तयारी सुरू आसा म्हटल्यार फाल्यां कितें चावेक बीन करूंक जाय ती गडबड तुमकां खबरूच आसतली सगळ्यांच्या घरांत तें रातचें सकाळी चावेक कितें करप सकाळी जेवणाक कितें करप अशे तरेन आसा तर चला म्हणटा तशें आयज हांवें चड कांय शूट करूंक ना इतलेंच शूट केलें तें तुमचे बरोबर शेअर करता मातशें बिजी उरलें आनी मातशें म्हणटा तशें तितली एनर्जी बीन आसली तितली आतां एनर्जी येयल्या म्हाका तर चला आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन त्या मुळे देव बरें करूं आनी हां म्हाका तें एडिटींग सुद्दां करूंक जाय दिसता यादूच नासली सो चला तर बाय बाय गुड नायट हांगसर भरपूर असो न्हय लेट जाल्लो म्हटल्यार भरपूर टायम जाल्लो आनी सगळे किचनांतले करता म्हटल्यार सगळे मम्मीचे जे कितें काम आसा रातचे खुबशो असो रुटीन आसता स्पेशली बायलांचो रुटीन आसतातूच सकाळची तयारी करून दवर आनी कितें दवर किचनांतले हे सारकें दवर अशें करून न्हय मम्मीक भरपूर लेट जाता म्हटल्यार सगळ्यांकूच लेट जाताच आसतलो सो सगळें म्हणटा तशें मम्मीचें जाल्या उपरांत फ्री जाल्या उपरांत आमी हांगसर गिफ्ट पॅक करपाक बसली म्हटल्यार मावशेक जे आतां व्हरपाक जाय आमकां गिफ्ट ते हांगसर आमी पॅक करपाक बसली आनी आमी कसली गोश्ट आसना आमी दोगांय बसून अशा तरेन म्हणटा तशें करतातूच कारण दोगांय बसल्या उपरांत न्हय तितलो मुमेंट जो आसता तितलो टायम जो आसता तो आमकां दोगांक असो म्हणटा तसो एन्जॉय करूंक गावता आमचे तितले गजाली जाता आनी तेच बरोबर आमचें बॉन्डिंग जें आसता तें आनीक बऱ्या तरेन अशें वाडटा तेका लागून हांव तर ट्राय करता जें कितें बारीक काम आसूं तें आमी दोगूय बसून करया
आनी दोगांय एन्जॉय करया. म्हटल्यार आमच्या दोगांचे जे थॉट्स आसा ते बीन कळटले आमकां. आनी स्टार्टींग पासुनूच हांव हे म्हणटा तशें करतातूच. म्हाका लायक आसा, म्हाका एकले बसून गरज पडले ना. हे गिफ्ट जे आसा ते व्हडलेशें नासलें, हांव एकले बसून सुद्दां पॅक करूं शकता आसलें. बट म्हाका प्रत्येक गोश्टीक मम्मीच जाय, कारण मम्मी म्हाका बऱ्या तरेन म्हणटा तशी समजयता आनी म्हाका मम्मीची हेल्प घेवपाक आनी तिका सुद्दां म्हणटा तशें म्हाज्या बरोबर अशें बारीक सारीक बसून गजाली करपाक खूब लायक आसा. मेन म्हटल्यार ना अशें बसून दोगांयनी केल्या उपरांत बॉन्डिंग वाडटा, दोगांयचे विचार बी हे जाता आनी भरपूरशे अशे गजाली करपाक गावता. कारण ना ती बीन आपल्या रुटिनान बिजी आसता, हांव बी म्हाज्या हितून बिजी आसता. सो आमकां लागून मातसो तरी असो टायम मेळटा आनी हांव प्रत्येक फावट तर हीच ट्राय करता की एकलें अशें हांव केन्नाच कितें बसून अशें करिना. म्हाका मम्मीच जाय आसता. म्हाजे भशेन अशें कोण कोण करता हे कमेंट करून सांगा, कारण म्हाजे थॉट्स अशे आसात. गायज हांगसर आमचे ना गिफ्ट सुद्दां पॅक जाले पळयात न्हू गे. सो गिफ्ट पॅक केले आमी. दाखय गे, भायरसूनच दाखय. भितरल्यान दाखोवची ना, भितरल्यान ऑलरेडी आमी भायरसून बरें पॅक केले. सो हे पळयात, हे मावशेक आमचे कडसून गिफ्ट आसा आनी बरें युजफूल आसा. तिका यूज जातलें स्पेशली कितें फंक्शन बीन आसतना. सो अशे तरेन गिफ्ट दिला आमी. सो फाल्यां कळटलेंच तुमकां. फाल्यां म्हटल्यार ती अनबॉक्सिंग करतली. अशे तरेन पॅक केले आनी रातची ना कितले जाला मम्मी टायम? 12:30 जाली. आनी तो पळयात आमचो बटाटो न्हिदला. हो पळयात बटाटो न्हिदला. तर 12:30 जाली. गिफ्ट बी पॅक जाले आनी आमी बी न्हिदपाची ती पळयात थंय तयारी केली. आतां न्हिदोंक जाय. तर जावं काडटा वयात, सकाळी बेगिना उठोवंक जाय. सो सगळ्यांक बाय म्हण मगे. बाय. आणि व्हिडिओ आवडलो असतो जाल्यार लाईक करा म्हणसा. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. बाय बाय, गुड नाईट. बाय बाय, गुड नाईट, टाटा. सबको बाय बाय बाय. सो गायज टायम दाखयता तुमकां एकदां व्हिडिओ एंड करच्या पयलीं. तर हो पळय टायम पळया कितलो जालो तो. सो चला, बाय बाय, गुड नाईट. बाय बाय, गुड नाईट.